नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग गोवा. सुयश गावणेकाराचो येवकार. खबरो विस्तारान. काँग्रेसीक आपल्यो गजाली पयलीं जाग्यार घालच्यो पडटल्यो. बिझनेस एज युज्युअल ही भुमिका चलपाची ना. ज्या जाग्यार दुसरो पक्ष बळिश्ट आसा थंय त्या पक्षाक रेस्पेद दिवचो पडटलो. काँग्रेस जंय बळिश्ट आसा थंय सगळ्यांक एकठांय हाडचें पडटलें. काँग्रेसीचो ज्येश्ठ फुडारी डॉक्टर शशी थरूर हेड ऑन. आपल्या काँग्रेस अध्यक्षपदाच्या वेंचणुके विशीं तो सविस्तर उलयलो. We need to get our act together internally and we need to communicate that effectively to the voters. And then, of course, we also do need to build coalitions. I think dividing votes with like-minded parties is unfortunate because we have similar ideologies and we don't really disagree. We should have a realistic understanding amongst ourselves as to who is strong and where. Let's face it, in the majority of states, Congress is the strongest alternative to the BJP. In some states, we are not, and if we acknowledge that, the others should also acknowledge us. It's a pity when you see these parties dividing each other, and thereby the BJP squeezes through. We saw that in Goa as well in the last assembly elections. The party will get the leadership it wants, it deserves, and therefore I have no complaints in the sense that I think that it is very clear that the party decided that this is the kind of way they wanted to go forward. I will say, however, that we do need some way of being able to appeal to voters who didn't come to us in the last two elections. We got 19% in 2014, we got 19% in 2019. We can't afford to have 19% in 2024. We need to bring some voters back. How we do it, the party has to decide. I offered one possible way forward, which is but there will certainly be other ways forward that the party will need to identify. But we can't stick to where we were. That's very clear. Business as usual will not work. So, what do you think the political setup, the liberal political setup, failed to understand the sentiments or the issues of the majority? There was a failure perhaps to defend from within the same idea of Hinduism. Instead, it was caricatured as godless secularists on the one hand versus believing Hindus on the other. I believe there is a valid debate to be had amongst believing Hindus between Hindutva brand of Hinduism and inclusive liberal Hinduism, which is what I believe is still the majority view amongst most Hindus if you really talk to them. 53वे इफीचो इंडियन पॅनोरामा उक्तो. 9 दिसाच्या फिल्म फेस्टिवलांत अंदू इंडियन पॅनोरामांत 25 फीचर फिल्मां, 20 नॉन फीचर फिल्मांचें स्क्रिनींग. कन्नड फिल्म हदिनेलेंतू पॅनोरामाचें ओपनिंग फिल्म. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुरान फिल्म बाजारय उक्तो केलो. 75 क्रिएटिव्ह माइंड्स ऑफ टुमॉरोच्या मानकऱ्यांचोय भोवमान जालो. अंदू 53वे इफ्फींत 75 क्रिएटिव्ह माइंड्स ऑफ टुमॉरो विभागांत गोंयच्या गौतम शिरसाटाचें फिल्म लाडू वेचून काडलां. ह्या विभागाच्या मानकऱ्यांचो केंद्रीय मंत्र्यान भोवमान केलो. तांकां आशिल्ली 55 आज चॅलेंज तांणी लॉन्च केली. मंत्र्यान 5 दिसाचे फिल्म बाजाराचें उक्तावण केलें. भाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और आशा करता हूँ कि आपकी मूवी को, फीचर नॉन फीचर फिल्म्स को सब लोग 53rd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में न केवल एंजॉय करेंगे बल्कि दुनिया भर में आपकी क्रिएशन को देखने का अवसर मिल पाएगा. लेट मी ऑल्सो थैंक द ज्यूरी मेंबर फॉर taking out their valuable time. I know how painful the process is. The number of hours you have to spend to see each movie, and it's just not to watch a movie but also to watch it very carefully. When I know the process is very difficult, but still you have taken out your time, stayed away from your families to pick up these movies. And I'm sure you have picked up the best movies. My best wishes to each and everyone for making this 53rd IFFI edition a grand success. Thank you and congratulations. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. नागरी पुरवण खात्याकडच्यान गोंयचें राशन भायल्या भायर कर्नाटकांत व्हरपी रॅकेटाचो सूत्रधार सचिन नायक बोरकाराक धरपाक पुलीस मेकळे. ताच्या अटकपूर्व जामीन अर्जाचेर पणजे अडिशनल सेशन्स कोर्टान सुनावणी 30 नोव्हेंबराक धुकल्ली. राशन स्कॅमाच्या मुळा मेरेन वचपाक क्रायम बेंचीक खंयचेय परिस्थितींत सचिन नायक बोरकार खंय जायच. पणजे वता वता थंय रस्ते फोडून गेल्यात. म्हयन्याचे म्हयने कामां अर्धवट.
बाल गणेश कांपाल, ESG, DB रोड, 18 जून, सांतिनेज रस्तो, आदलें सचिवालय, पोलीस स्टेशन, वता थंय रस्ते फोडून ट्रॅफिक डायवर्ट. तातूंत एक्झिबिशनां, इफी, सेरेंडिपिटीची तयारी, स्मार्ट सिटीच्या कामाचो डंब कारभार. ओंकाराचो खासा रिपोर्ट. पणजे सिटीचो राऊंड मारूया. सांतिनेज रस्तो, बाल गणेश कांपाल, ESG, DB रोड, 18 जून रोड पुलीस स्टेशनाकडे आणि आदल्या सचिवालयाकडे. वता थंय रस्ते फोडल्यात आणि डायवर्ट करून सोडल्यात. पणजे सद्याक हे म्हणून कार्यावळी आणि उत्सव, इफ्फी, एक्झिबिशनां आणि कितलेशेच इव्हेंट. तातूंत इफ्फीचे डेलिगेट, टुरिस्ट आणि गोंया भायल्यान इफ्फी आणि फिल्मां पळोवंक गर्दी करपी लोक. पणजेकार स्मार्ट सिटीच्या डंब कारभाराक अक्षरशः विटला. सगळे बरोबर करता स्मार्ट सिटी काबार जाता म्हूण सारकें न्ही तो टर्म काबार जाता म्हूण सगळे बरोबर उडूंक सोदता. कितें करूंक सोदता पणजेकारांक आमकां सारकें रातचे फोंडान घालता. जिते आहा तेन्ना फोंडान घालनाका. तुमी कितें करा तें सारकें करा, प्लॅनिंग करा, ट्रॅफिक पुलीस डबल करा. The government or the state or the city should think about the signages and information going to the tourists or to the locals is very important. If I don't know which road is closed and which road is not closed, which traffic signal is there, which is the one way, which is not the one way. Now there are a lot of diversions happening for EP that is there. And then now December is a month where there will be a lot of functions and all happening. We have the Old Goa Fest over there. That will be happening. Serendipities will be happening. So a lot of crowds, naturally crowds and all will be coming in over. There is nothing smart in this much. There is absolutely nothing smart. Everything is very unsmart over this place. पण सीबीजीची कामां घेतल्यात. काय कडेन अंडरग्राउंड केबलिंग, काय कडेन असले बोर्ड मारून, काय कडेन सांतिनेज नाल्यावेल्या साकव मोडून रस्ते बंद उडयल्यात. कामां गोगलगाईच्या नेटान एकदा उचतून घाल्ले. पनर्शी म्हयने गेले तरी पुरोवनूच जायना. ट्रॅफिक सेलान खंय ह्या मेसाची शिटकावणी दिल्ली. मात स्मार्ट सिटीवाल्यांक ताचे कोत ना. पणजेकारांक छप्पर फाडून कटकटी. स्टुडंटा खातीर ओंकार फळारी. एक्सपोर्ट ड्युटी काडिल्ल्यान मीन येरादारी आनी डंप निर्गतीचो मार्ग मेकळो. सांगेचो आमदार मंत्री सुभाष फळदेसाय उलयला. मायनिंग ट्रकवाले गाडयांवेले वेगवेगळे टॅक्स फाटीं घे म्हणटा ते मागणेक आमदार मंत्र्याचो तेंको. गोंय सरकाराच्या हातांत आसा ते टॅक्स खंय सोडपाक जाय. ग्रीन टॅक्स कांय प्रमाणांत उणें करचो पडटलो म्हूण सुभाष मिडिया कडेन उलयला. इतले कांय कर आसा पळय न्ही ते सरकारान माफ करचे. हो ग्रीन टॅक्स आसा तोय आमकां शिथील करचो. आनी दुसरे जे GPS जावं बाकीचे ज्यो नाकासतना म्हणजे सगळे कर लागले आसा जेन्ना ट्रक्स आसा ते हे आसात. फिटनेस करपा खातीर आनी मोठे प्रॉब्लम्स आसात. इन्शुरन्स वाडलेले आसा. इन्शुरन्स कंपनी ह्यो प्रायवेट कंपनी किंवा तो इन्शुरन्साचेर कांय करपाक मेळना हें आमी मान्य करतात. पूण बाकीचे जे आमचे स्टेट गव्हर्मेंटाचे जे टॅक्सीस आसात ते वेव करपाक जाय. हे जे एक्सपोर्ट ड्युटी आशिल्ली ती माफ केल्ली आसा. खूब मोठो क्रांतिकारी बदल हांगा जातलो. कारण जे डंप पॉलिसी आसताली ती आमी दवरताली. कित्याक की डंप पॉलिसी केले नंतर जर इतके मोठ्या प्रमाणात ताका एक्सपोर्ट ड्युटी लागले जर जाय जाल्यार ते ऑक्शन करून पसून कोण घेवचो ना. आनी डंपाचो जो लो ग्रेड आयर्न ओर आसा तो एक्सपोर्ट जावचो ना. पूण आयज ती दारां आमकां मोकळी जाली. जो आमचे कडेन लो ग्रेड आयर्न ओर आसा तो तशाच तसो आमकां एक्सपोर्ट करपाक मेळटलो. अदरवायज तो डॉमेस्टीक मार्केटान वचनाशिल्लो. सो ह्या प्रकारे ह्या 2-3 दिसांच्या घडामोडीं भितर गोवा राज्याक आनीक खाण परिसरांतल्या उद्योगाक एक चालना मेळिल्ली आसा. सांजे पणजे पत्रकार परिशद घेवन सुभाष मायनिंग डम आनी उत्खननाचेर उलयलो. ऑक्शन जाले काय खंय मायनिंग सुरू. चीफ मिनिस्टरान हे ब्लॉक्स हे लिलाव केल्ले आसात. हे ऑक्शन केल्ले आसात आनी ऑक्शन जाल्लो माल आतां इमिडिएट आमकां ट्रान्सपोर्टूय जातलो. आनी परत एक फावटी एक्सेवेशन करपाकय आयज आमकां उबा मेळटली. आयज आमचे जे डम्प्स आसात आमचो जो माल आसा तो प्रत्येक खाणीचेर साचलेलो आसा. अनलेस तो माल भायर गेले बगर तांकां स्पेसय जायना. ह्या दृश्टिकोनांतल्यान ही एक्सपोर्ट ड्युटी झिरो जाल्ले कारणान हो माल आसा तो मूव जातलो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊ एक बारीकसो ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट.
5 डिसेंबरा सावन दोनापावलो जेटी लोकांक उक्ती. पणजेचो आमदार बाबूश सांगता. पर्यटन मंत्री रोहना बरोबर रिव्ह्यू बसका जाली. थळाव्या हायकोर्टांत गेल्ले. आतां खंय सरकाराक कोर्टान दिल्ल्या आदेशा प्रमाण बदल करून जेटीचें काम केलां. जेटीचें काम अजून पेंडींग म्हूण विचारल्यार रोहन म्हणटा 5 तारखे मेरेन सगळें तडीक जेटी लोकांक उक्ती. Many works is not completed, it looks like that. No, Pending works. Everything will be completed by the 5th. What is Now what is many work? what is that many work? म्हणजे सर खंय ते हे बीन पडला ते दिसता अजून तशेंच सिमेंटाचे जे हायकोर्टाची डायरेक्शन केस हायकोर्टान आशिल्ली विथ पब्लीक इंट्रस्ट लिटिगेशन फायल्ड बाय द रेजिडेंट्स देर तांचे कंप्लायन्सीस करून कितें जाय ते ऑनरेबल मिनिस्टर हॅज टेकन इट ऑन फास्ट ट्रॅक मोड टू एन्श्युअर दॅट हीज पीपल दे डोंट सफर एट द सेम टायम पीपल कमिंग ऑन द जेटी फॉर टुरिझम ऑल्सो आर एबल टू गेट अ गुड एक्सपिरियन्स. ताज्या खातीर कितें जाय त्या प्रमाणे आमी लास्ट जी तांची मिटींग घेतिल्ली वी हॅव वर्किंग ऑन टायमलायन्स. टुडे वी हॅव हॅड अ रिव्ह्यू आणि ती रिव्ह्यू जावन आतां एकदां ONM आयलो पार्टनर आयलो वील लूक आफ्टर दॅट प्लेस अदर थिंग्स. आय थिंक बाय 5th एज बाबूश हॅज सेड we should be able to get the things in order and start the things which we have been promised to the people and also abide by the high court directions. बारीक गजाल्यो कितें समज तूं म्हणटा डेब्रीस आनी हें तें आय थिंक वी विल लूक एट दॅट स्कोप एंड क्लियर इट. दॅट इज नॉट अ बिग इशू बट इशू वॉज टू स्टार्ट have a proper comfort line for the residents, have proper parking, have proper transportation, have the jetty operational. All those things are being reviewed and as Honorable Minister said, I think by 5th we should be able to ambitiously commence the things there. बाय 5th पार्किंग बी सर सगळे ते हे जातले कंप्लीट. सगळें एक एक दिश्टी पडटलें मरे. 5 तारखेर आमी थंयच उलोवया. सुटके झुजारी गोंयच्या मुक्ती खातीर झुंजले मात तांच्या भुरग्यांक जाय तो न्याय मेळना. तांकांय सरकारी नोकऱ्यो दिवप सरकाराचें कर्तव्य. सरकार तांकां फक्त पोकी आश्वासनां दिवन फटयता म्हूण आरजेचो आमदार विरेश बोरकार सांगता. 19 डिसेंबर मेरेन मागणी पुराय जायना जाल्यार खंय आमदार तांचे बरोबर धरण्यार बसपाचो. जे गोंय मुक्ती लढ्याक लागून आमचे जे स्वतंत्र सैनीक आसा तेंच्यांनी आपणाची प्राणाचें बलिदान दिलें. तशेंच आपूण जावन कितलेशे लढ्यान वांटेकार जाले आनी ह्या गोंयाक गोंय मुक्ती दिली तेंच्यांनी. आयज 60 वर्सां जावन गेली आसा गोंय मुक्ती स्वतंत्र जाल्ल्यार पण आजून पर्यंत तांकां जो जस्टीस मेळपाक जाय जे तांकां रायट्स दिवपाक जाय ते आजून पर्यंत दिल्ले ना. कितलेशे सरकार येयले कितलेशे सरकार गेले मात सगळ्या सरकारांनी फक्त तांकां फोटींग आश्वासनां दिल्लीं आसा. आजून पर्यंत तांकां जॉब सेक्युरिटी दिता म्हणून सांगलेली तेंच्या भुरग्याक मिनिमम एकट्या तरी भुरग्याक जॉब सेक्युरिटी दिता म्हणून सांगलेली पण आजून पर्यंत एकूय भुरग्याक ही कितलेशे भुरगे पेंडींग उरलेले आसा. डिसेंबर 19 जे गोंय लिबरेशन डे आसा त्या दिसा पर्यंत तुमी जाता तितले आमचे आसा तितले हांकां तुमी डिस्बर्स करचे तांकां सगळ्यांक क्लियर करचे. हांवूय स्वतंत्र सैनिकाच्याच बॅकग्रावंडाचो आसा सो म्हाका तितलीच हें आसा तेंची काळजी आसा आनी ती काळजी घेवन हांवूय तांच्या वांगडा उपोशणाक बसतलो. रिजर्वेशन हे सरकारानूच डिक्लेअर केल्लें परंतु तेचें इम्प्लिमेंटेशन जावपा खातीर बरेच तेंच्यांनी डिले केलो. तरी जर तुमी कितें करिना जाल्यार आमी दिल्ली मेरेन सुद्दां वचपाची आमची तयारी आसा. जंतर मंतर म्हणून थंयसर आमकां हें करपाक पूर्ण हक्क आसा. सांगेचे उदरगतीक IIT जायच म्हूण थळावो आमदार मंत्री सुभाष फळदेसाय ठाम. वेगळी जमीन घेतल्यारय खंय सांग्यारच घेतले. पणजे पत्रकार परिशदेंत ताणें IIT सांग्या भायर वचची ना म्हूण स्पश्ट केलां. IIT खंय व्हेल्यार खंय विरोध जातलोच. प्रस्तावीत IITची सुवात खंय सरकाराची कोणाचोय दावो आसल्यार डॉक्युमेंटां सयत येवचे. ऑब्जेक्शन्स आसा ती खंय गोंयान गेल्यार IITची ऑब्जेक्शन ही चालूच उरतली. त्या खातीर IITचो प्रोजेक्ट आसपाना. तुमी जर भोंवणी केली जर जायत म्हाका दाखयात ती कोणाली शेतां आसा ती कोणाले माड आसात कोणाली भाट आसात कोणाल्यो प्रॉपर्टी आसा. लेट देम कम विथ देर डॉक्युमेंट देर टायटल्स. जेन्ना गव्हर्मेंटाची लँड हांगा अवेलेबल आसा ताजेर डिस्प्यूट कित्याक. डिस्प्यूट आशिल्ले जाल्यार आतां पर्यंत ते कोर्टान वचून हाडटा आशिल्ले. वॉट अबावट गेले ते 40 वर्सां सांग्यावेलो हो जागो आमी केन्ना आयडेंटिफाय केलो ना. तो कोण राजस्थानी येवन घर बांदतालो आयज घरां आमी मोडून उडयल्ली आसात. ही अशी खाल्यार जाता पूण IIT येवपाक जायना ही कशी मनोवृत्ती. वी आर इन टॉक्स विथ दी एडजस्टंट लँड्स आनी तातूंतल्यान पण गव्हर्नमेंट इतले लँड एक्वायर करू शकता. खूप पैसे लागतात. कोर्टान मार्केट प्रायस दिवचे पडटा.
तशें नासता तें गव्हर्मेंट एट अ व्हेरी चीप रेट गव्हर्मेंट वील बाय दॅट सांग्यार जाय म्हणून आमकां केला कारण इतकी तयारी आमी केल्ली आसा आं वेगळी पळयली ना आमी वी वील स्टीक टू दीस PWD सोसायटी सकल कामाक आशिल्ले 51 टेक्निकल असिस्टंट आनी ज्युनियर इंजिनियरांक PWDन टेम्पररी स्टेटस दिलो. PWD मंत्री काब्राल पणजे मिडिया कडेन उलयला. टेम्पररी स्टेटस दितनाच इंजिनियरांक खंय फावो सारको पगारय केला. ओपन सिवेजीची जबाबदारी फक्त PWDच्या माथ्यार ना म्हूण पंचायती आनी पालिकांक शिटकावणी. So I think the first thing PC, myself and secretary decided that they should be called because they have finished either diploma or degree and they have got experience along with them. But first part is that today I am very happy to say that their JEs will be getting at least 38,000 salary, 38,000 salary, 38,000, and their the TAs will be getting around 45,000 salary. So it is a good salary to start with. ओपन सिवेजीची जबाबदारी फकत PWDच्या माथ्यार ना म्हूण पंचायती पालिकांक शिटकावणी. सो सिवरेज जेन्ना आमी म्हणटा जो इश्यू जाल्लो तितून भितर इज इट ओन्ली द PWD रिस्पॉन्सिबल आर द पीपल जशे ऑटोनॉमस जे कॉर्पोरेशन म्हणजे जे म्युनिसिपालिटी आसा व पंचायत आसा आर दे नॉट रिस्पॉन्सिबल टू सी दॅट द पीपल डोंट लीव वॉटर इन द गटर्स अँड ड्रेन्स. आमी काय पळय आतां हांव बसून घेता. आय हॅव बीन टोल्ड दॅट इन सम स्टेट the pollution control board has directed the municipalities and the panchayat not to issue new licenses, not to issue water connection. So I think that step will have to take. If the license authority who are giving new buildings, when there is no proper infrastructure, how they can just give? I think we have to take that cost. जैसे साळ न्हंयतले प्रदूषण फकत PWDनूच पळोवंक जाय काय म्हणून काब्रालाचो आमदार वेंजीक प्रश्न. कांय दिसा फाटीं काब्राल आनी वेंजीचे ह्या इश्यूचेर वाजिल्ले. साल म्हणटा ते आय एम ऑल्सो फ्रॉम दॅट प्लेस आनी साल म्हणटा ते क्लीन आसपाक जाय सगळ्यांक जाय पूण साल फक्त PWD मनशाकूच क्लीन करपाक कळटा लोकांक करपाक कळना. सो लोकांनी जे सुरेश सोडलेली आसा थंय तेजे खातीर तेणे कितें केलें थंय तो कितें करता तेजे बेणावली मतदारसंघात खुबशे लोकांनी सालान सोडलेले आसा तेणे कितें केलें फक्त येवन तो नावेली आनी मडगांव बडा दाखयता. तेजे आपणाचे रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा की लोकांक बाबा हे सेप्टीक टँक सोकपीट करा PWD करतलेच. इट टेक्स टायम ओव्हरनाईट कितें जादूगर न्ही. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. नोकरी व्यवसाय सांबाळून गोंयच्या तरणाट्यांनी नुस्तेमारीत लक्ष घाल्यार मायनिंग आनी टुरिजमा भशेनूच गोंयची अर्थवेवस्था नुस्तेमारीचेर आत्मनिर्भर जावंक शकता. नुस्तेमारी मंत्री निळकंठ उलयला. पणजे संवसारीक नुस्तेमारी दिसाच्या सुवाळ्याक केंद्रीय मंत्री मुरुगनय आशिल्लो. गोंयची नुस्तेमारी खंय 25% वाडल्या, येणावळ 40% वाडल्या. जर गोवा मायनिंग आनी टुरिजमाचे डिपेंड रावता जाल्यार आमचे फिशींग कम्युनिटी फिशींग डिपार्टमेंटाचेर गोंय डिपेंड जावंक शकता. हें ताकद आनी कश्ट करून आमी क्रिएट करूंक शकता. भावनान भयणीनो पयस कांयच आसना सगळें लागीत आसता पूण ते साध्य करपाक कांय गोश्टींनी लक्ष घालून करपाक जाय. तितके लेवलाक आमी गव्हर्मेंट सपोर्ट दिवपाक तयार आहा. लोक तयार जावंक जाय. लोकांनी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट तयार करपाक जाय. जशें IIT BIT आयज 2 भुरगे येयल्या तेंच्यांनी क्रॅप फार्मींग RAS केलां तशें बाकीच्यांनी करचें जेणे करून आमी पॉसिबल आसा म्हणटा तुमी गोवा फक्त फिशरीसाचेर. हय पॉसिबल आहा. फक्त यूथ आमचे जे यंग आहा तेंच्यांनी आपले कसलोय धंदो कसली सर्वीस करची तेज्या बरोबर थोडो वेळ ह्या मार्गान दिला जायत जाल्यार आमकां खूब फायदा. This fisheries, how our Goa is improving in the last 2 years. The slides has shown the tremendous increase, that 25% production increase is there, and as well as income is almost 40% income is increased. Beyond this corona period, we achieved this. For that, I congratulate the team Goa and Minister and Secretary. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.